Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. दिवचलचो हो 23 वर्सां आदलो बस स्टँड निमाणो मोडलो. बस स्टँड सारको ना, मोडून नवो बांदचो म्हूण लोक कितलो तेंपूच जाले मागताले. नव्या बस स्टँडाचो 17 कोटींचो प्रकल्प. पण सध्या जशें आमी प्लॅन केल्ले, पयलीं जशें आमी पयलींचे जे शॉप ओनर आसले तांकां आमी रिलोकेट केले आनी तांकां ते नवे शेडीन आमी हे केले, तांकां शॉप्स दिले. आनी दुसरें आतां जें काम आसा तें डिमॉलिशन. हे 2 फेजी जाले. थर्ड जें आसा तें आमचें एक्सक्वेशन. अजून पर्यंत तरी आमी जशें प्लॅनिंग केल्लें तशें चल्लेलें आसा. एक्सक्वेशन जालें काय मागीर फावंडेशन स्टोन आनी मागीर फुडलो प्रोजेक्ट जातलो. सो हांव पर्सनली ते फॉलोअप करत आसा. GSID ऑफिसरा कडेन फॉलोअप आसा, कन्सर्न मिनिस्टर, GSID चेअरमॅन आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगलेलें आसा, प्रमोद सावंत सराक. सो त्यामुळे आय एम हॅप्पी विथ द वर्क. मॉनिटर करपाक जाय. हांव इतकेच रिक्वेस्ट करता पब्लिकेक की मातशें तांच्यांनी आमकां कॉपरेट करचें. कित्याक पयलीं येदो व्हडलो आमचो हें आसलो, बस स्टँड आसलो. आज आमकां ते 1/4 जागेन आमकां ते बशी थिंगा रोटेट करचे पडटा. सो कंजेशन जाता. सो लोकांनी मातशें सोंसपाचें. डेव्हलपमेंट जाल्यार मातशें सोंसचें पडटलें आनी आमचे लोक तशे भितर समजूतदार लोक आसा. सध्या थंय बारीकशी शेड घालून तात्पुरतो बस स्टँड चालू केला. लोकांनी सहकार्य करचें म्हूण आमदार मागता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.